I now request the Honorable Minister Designate Shri Govind Gowde to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव गोविंद गावडे देवाचो सोपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधानाविशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधानान आनी कायदो हाच्या प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव दिटायन आनी भेदभाव बगर तशेंच कोणाचे संबंदीन मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव गोविंद गावडे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळिल्ली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याय व्यक्तीक अथवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I request the Honorable Minister Designate Shri Vinod Palenkar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव विनोद दत्ताराम पालयेकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव विनोद दत्ताराम पालयेकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I request the Honorable Minister Designate Shri Jay Salgaonkar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव जयेश विद्याधर साळगांवकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशी भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो.
हांव भारताचो सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो. हांव आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव जयेश विद्याधर साळगांवकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून हांव विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हाजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसत तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. Honorable Governor, with your permission, Madam, the proceedings may be closed.